मुरगांव वाठारात फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कोळशाचो प्रश्न सतयता। कोळसो प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला। एका तेंपार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर एमपीएन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें, मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा। दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारी लागून ल्हान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागला। थळाव्या आमदार आनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पोळजीन केला। पण कोल हँडलिंग इन मुर्मुगांव पोर्ट आता हो जो कोळसो आहा हो सकाळी सगळो उपतालो वयर, सगळो उपतालो उबोन सगळो हो हेवटेन येता। आता ह्या टायमाचेर जर सपोज तुमी मुर्मुगांवान येवन पळयशात तुमकां सगळे कडेन पोल्युशन दिसतलें। एलमोंती कडेन बॉक्सायड पोल्युशन दिसतलें आनी हांगासर हे कोल पोल्युशन दिसतलें आनी ह्या कोल पोल्युशनान लोकांक नाका केल्लेलें आहा सारकें। आयज मुर्मुगांवान ईच एंड एवरी घरान एकूच गजाल चालू आहा, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता, कोळशाचो वास येता। ल्हान ल्हान भुरग्यांनी व्हिडिओ काडल्यात आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं कंप्लेनी करता, तरी पूण आमदार कान फुटले, आयकोंक येना, दोळ्यान दिसना। आता ही गाडी हांगा पार्क आसा आनी ही कोल्ड डस्ट तुमी पळोवपाक शकता। ही कोल्ड डस्ट सगळे हेचेर पडलेली आहा पळय, हांव तुमकां मागीर म्हाजो हात दाखयतलो। ही कोल्ड डस्ट, ही कोल्ड डस्ट। आता ही कोल्ड डस्ट सकयल्यान हांगा जर येवंक शकता जाल्यार ती वयर कित्याक वचोंक शकना आनी लोकांच्या पोटान कित्याक वचोंक शकना। आयज परिस्थिती अशी आहा की लोक जेयताना हो कोळसो खाता, जेयताना हो कोळसो खाता, उदक पिताना हो कोळसो पिता। अरे ल्हान ल्हान भुरग्यांक हो कोळसो दुयेंसां दिता। कितें लोकांक थंडी जाली जाल्यार थंडी ती कमी जायना, वखदां घेवन सुद्दां कमी जायना। आनी कोविडाच्या टायमार आमी परिस्थिती पळयलेली। आयज कोणाक कांय पडोन वचोंक ना, ह्या कोळशाचो पयसो मेळटा म्हणून आयज हे सगळे पॉलिटिशियन लोकांच्या जिवार उठलेले आहा सारखे, लोकांक काबार करूंक उठलेले आहा। म्हाका खबर ना तुमी सडेकार केन्ना भायर सरतले ते, पूण म्हाजी इच्छा आहा तुमी भायर सरपाक जाय। स्वता खातीर न्हू जाल्यार ल्हान भुरग्यांचो तुमचो विचार करा। हे वयर सुशेन आश्रम स्कूल आसा, त्या स्कुलान भुरगीं वयता आनी ते स्कूल आनी हो कोळसो कितें ते भुरग्यांचे कंप्लेनी आहा वास येता म्हणून, ती विचार करा मरे त्या भुरग्यांचो तरी, विचार करा मरे। आयज वयता थंयसर आमच्या मुर्मुगांवान सगळे कडेन कोळशाचो वास येता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।